गाय तो खानी शेती तुका पळोवन आनी तुजे सगळे सोबत संवसारांत आयलो एकूण मनशा मदें परस्पर एकूण हाडून मजत करता ते सगळे देवाची येवजणे प्रमाणे आसा म्हणून येता. जांकां बरोबर दर्या वो जाग्याची अंतर वेगळी करता तांकां नव्यो वाटो वो नव्या नमुन्याची भावना एकामेकाक लागीं हाडटात. ही साधनां तयार केल्ल्याचेर आनी तांचो उपेग करतल्यांचेर सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मागुया आनी तो आपलो आदार दिवन ताका दयाल बरी राखो म्हूण प्रार्थुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. जिवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सूख वर्तमान बाबा म्हणलो आमच्या सालिगांव बरे प्रमाणान धरून आमचो MLA बाब जयेश तशीच आमचे सरपंच सुखांनी आतांय भोव आनी तुजे कोलवालायेन आमकां भोव बाब आमची पावलां तुजे वाटेन चलोय सोमया जेजू. It shall be showers of blessing. This is the आमचो बाब जयेश MLA सरपंच आमची आनी सगळे पंच मेंबर्स कल्पना and all the other punch members who are there. आमचो guy I want to thank all of you all for coming here, but particularly I want to thank Bab Jayesh. I have been after him since the last election, and due to various reasons, maybe, we could not do this. But at the end, he told me that I will do it, don't worry, I will do it. I got the owner of the field also to come to the panchayat and give a statement saying that he has no objections to having his field, having this road encroach slightly in his field. Bab Jayesh, तुमका चोड आनी चोड देव बरें करूं. आनी सरपंच कल्पना तुमकां चोड आनी चोड देव बरें करूं. लँडलॉर्डाक ताणें कन्विन्स केला. हय. And तुमी सकट आयल्यात की I know with good wishes this will be a helpful thing for all the people who are traveling on this. म्हाका चोड कोणी आयले कित्याक हांवें म्हळें एक दीस एक गाडी पडटली शेतान आनी कोण तरी मरतलो.
आनी मेल्या उपरांत आमचे चड करून कितें आहा मेल्या उपरांत आमी म्हणटा अरे हें करूंक जाय आसलें आमी हें करूंक जाय आसलें कित्याक केलें ना पूण मेल्या आदीं कितें जाल्यार चड पळय ट्रॅवल जाता ह्या रस्त्यान तूं म्हणटा हाचेर बेसाव पडो कित्याक ही वस्ती केल्या ती देव बरें करूं जयेश बाब फॉर लॉंग पेंडींग इश्यू निकलेस बाबान सांगला तो लॉंग पेंडींग इश्यू आसलो रोड वायडनिंगाचो एक्चुअली स्पेशल थँक टू प्रेमानंद कुडणेकर फॉर गिविंग दीस फील्ड विदाउट वीच इट वॉज नॉट पॉसिबल ओके निकलस स्पेशल थँक्स टू बिकॉज ही इज बीन आफ्टर वी इवन फॉर लास्ट मीन्स 10 years सो आतां जयेश बाबान हो एक्सपान्शनाक रोड घेतला सालिगांवचे म्हाका दिसता खूब बरें जातलें स्पेशली द पीपल फ्रॉम पिक एंड मोरोड एंड ऑल दीस एरियाज गोईंग टुवर्ड्स द चोगम रोड आय थिंक तो इश्यू गाडी केन्नाय खंयच्याय टायमार रस्त्या भायर पाडूंक शकताली ती आतां ही रिटेनिंग वॉल बांदल्या उपरांत असले एक्सिडेंट टाळले वयतले सो बिकॉज ऑफ दॅट आय लायक टू थँक जयेश बाब the parish priest of Saligaon, especially again Premanand Kudnekar for giving this field to us. Thank you everyone and good work. Well done. आज आमी सालिगांव इगोर्जे लागीं आहा सालिगांव चर्च इज अ very famous church because of the Gothic style, Mindedius church. But the road जो लीड जातालो चर्चीक अप्रोच रोड वो एकदम नॅरो आसलेलो सो जायते फावटी लोकांनी ह्या आमचे नोंदे काडलेले की बाबा तो रस्तो मातसो वायडन जावंक जाय कित्याक एक गाडी वता जाल्यार दुसरी गाडी घेवपाक प्रॉब्लेम जाता म्हणून सो आय MLA हॅड दीस इन हीज मायंड आनी टायम एंड अगेन ही वॉज सेईंग आय हॅव टू स्टार्ट विथ इट सो हांव पयले सुवातेर म्हणटा जो ओनर आसलेलो शेताचो पळय ताणें रेडिली अग्री जालो आपणाचें शेत तुमी इनक्रोच करात कांय प्रॉब्लेम ना तो पूण रस्तो वायडन जावं न्ही म्हणून ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचो MLA जयेश सालगांवकर जायतीं कामां ताणें घेतल्यात सालिगांव जे आदीं कामां जागनासलीं पासून ती आतां ताणें कामां केल्लीं आहात आनी फुडेंय करतलो जायतीं कामां इन द पायपलायन सॉर्ट ऑफ आहा जी कंप्लीट जातकीर आनी 1-2 म्हयन्यांनी ताकाय हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हज्या सगळ्या मेंबरांक पंचायतीच्या for their constant support in everything, as well as the ex-sarpanch who's present over here and all my other villagers, also father being present over here to bless this road and ओहेन आनीकूय कामां जातलीं सालिगांवान ताका लागून आमच्या सगळ्यांच्या नांवान सराक पयलो थँक्यू म्हणटा हें काम हातान घेतलें म्हणून तशेंच फिल्ड ओनराकूय ताणें आप फ्रंटली आपलो जागो दिलो थँक्यू फादर जॉन आमचे सालिगांव पंचायतीची सरपंच बाय लफिरा तसेच ह्या वाड्याचे मेंबर बाय कल्पना अरस्कर आदलो सरपंच आणि आदलो वॉर्ड मेंबर ह्या वाड्याचो बाब एकनाथ अरस्कर तसेच लुकास रेमिडियस आमचो दया कुडणेकार आदलो मेंबर बाब नवनाथ हांगासर हाजीर आसलेले सगळे माझे निकलास बाब आणि सगळे माझे सालिगांवचे भाव आयज उमेद जाता की फायनली निकलास बाब कंटिन्युअस म्हाका हेजेर मेवता तेन्ना विचारतालो की तूं वेन आर यू गोइंग टू वायडन द रोड पूण तिजोर एक मातशी डिफिकल्टी आसलेली की द वायडनिंग आमी थंयसर एनक्रोच करतले लायक ही सेड वी हॅव टू एनक्रोच समबडीज फील्ड आनी तेका राजी करपाक लागून मातसो रोड फाटी उरलेलो बट थँक्स टू आमचो लुकास बाब एंड द सरपंच who approached बाब प्रेमानंद कुडणेकार आणि आमी ताका सगळे पेमलो म्हणून वळखता सालिगांवान पेमल्यान आपले पर्सनली आपूण हांगासर येवन विलिंगली सांगलें की तुमकां कितलो शेताचो कितलो पीस जाय कितलो पार्ट जाय सो यू कॅन वायडन द रोड बट सी टू इट दॅट पीपल डोंट सीट हियर बसपाक करनाका दॅट पीपल सीट ड्रिंक एंड दे थ्रो बॉटल्स इनसायड द फील्ड हेका लागून हांव प्रेमानंद बाबाचें देव बरें करूं म्हणटा व्हेरी इम्पॉर्टंट this road is because this road leads to 2 wards, एक Pick and Morod आणि खोटलान वयता रस्तो तशेंच very importantly it leads to the church of Saligaon like Lafira said it's a Gothic style church one of its kind and it's a tourism spot it is on the tourism map the world tourism mapaचेर आमची सालिगांव church आसा आता currently the beautification is going on through GCDC and it is nearing completion and on 26th of this month when the feast will be celebrated in Saligaon. On that same day, in front of all my Saligaon parishioners, we will
inaugurate this work. It is almost reaching its completion. आज चर्चिक पेंटिंग चालू आसा, then after that followed by that we are putting लॉनाचें काम चालू आसा आणि LED lights will be fitted. So 26 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या the church will be inaugurated and this road will be widened so that it benefits people who come to the church, tourists who come to visit the church. तशेंच आमची सलमाना स्प्रिंग जी आसा that also has completed. We are just waiting for a few touches here and there. So even that will be inaugurated in this month. Chogam Road, as we see, the Chogam Road आमी नवतारा फुडल्यान आमी तेका एक फुटाचो हायट दिलेली आसा, 30 सेंटीमिटर्स रेज केल्ले आसा. इट हॅज गॉट पयलो एक लेयर ऑफ मॅकडम आनी मागीर तेका BM घातला, तेका सोलिंग तेका सगळें हें करून फुलग्राड करून आतां तेका BM घालून तेका वयलो फायनल लेयर, फायनल कार्पेट विल बी लेयर. सो देर आर 3 to 4 layers which we have constructed. It is the construction quality is of the highway. The highway जी quality जाय पडटा, taking into consideration the vehicle, the traffic which flows on this particular road. तर आमी थंयच्यान तो रस्तो स्टार्ट केलेलो आसा. Similarly, it will go up till the Kalangut police station and followed by till the Dolphin Circle in Kalangut. तर आमी इंटरनल इवन आता डॉक्टर गिलीचे फुडल्यान जे प्रॉब्लेम जातालो टेम्पररी पॅचअप थंय केलेलो आसा. बट एकनाथ दरोस्कराचो इट इज हीज वॉर्ड एंड हीज रेग्युलर फॉलोअप. वी हॅव प्रपोज्ड पेवर्स देर सांगोळडा नियर द ग्राउंड, देन इन फ्रंट ऑफ मोहन केरकार's हाऊस वेर देर इज लॉट ऑफ वॉटर लॉगिंग आणि म्हणून तो रस्तो पिड्यार जाता. सो ऑल दीस कायंड ऑफ वर्क्स आर बीन टेकन अप. पिल्यान आमचे इंटरनल जे शेतांचे रस्ते सगळे आहा, दोज रोड्स आर कमेन्सिंग ऑन coming Tuesday we are starting those roads. So all the development which was stuck because of COVID or because of the rains are slowly starting and we will see all these works happening very soon. Very importantly, आमचे जे लोक बायरोलान रावता जावं ते सालिगांव त्या वाटेन रावता, फॉर देम स्पेशली आमचो आदलो वॉर्ड मेंबर आदलो सरपंच बाब जॅक कोयलो हेजो एक रिक्वेस्ट आसलेलो की तो रोड थंयच्यान एक रोड कर आनी तेका लायटी घाल म्हणून. आनी ड्युरींग वेन ही वॉज अलायव्ह ऑल दीस पोल्स एवरीथींग टूक प्लेस आनी आमच्या लुकास बाबान तेका लायटी प्रोवायड केल्ली आसा. सो दॅट रोड वर्क ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग टुडे आणि आफ्टर द कंप्लिशन वी विल बी नेमिंग दॅट रोड आफ्टर लेट आवर फ्रेंड जॅक कुयलो बाब. तेका लागून आयज सादर येवन हे सगळीं कामां आयज आमी हातीन घेतलेली आसा. हेका लागून वॉट एवर सपोर्ट वीच वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पंचायत, फ्रॉम द लोकल्स, आय हॅव बीन रेग्युलरली गेटिंग इट. आनी हेका लागून हांव पंचायतीचे तशेंच हांगासरले सगळे म्हाज्या भावांचे आनी भयणांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. Widening of road. हेजो फूल एस्टिमेट कितलो आसा तो? 24 lakhs, around 25 lakhs.